and if you dig it right from the bottom, that half of the ministers will go to jail. घट्टा कारण सरकारी जॉब विकत मेळटात. तुम्ही त्या मनशांक ब्लेम करनाका. सर्वस्वी सरकार जबाबदार आसा ह्या स्कॅमाक. आज सरकाराचे पितळ उगडे पडले. म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीतर्फे 8 महिन्या पयलीं सांगिल्लें की गोंयांत जॉब विकतात, गव्हर्मेंट जॉब जे आसा ते विकतात म्हणून. 8 म्हयन्याच्यान बोवाळ घालत आसा. आज हळू करून आज एक मनीस भायर येत आसा. कदाचित चीफ मिनिस्टराच्या घराचें घडलें. जे चीफ मिनिस्टरान प्रोबेबली आपल्या क्रायमाचेर पालो घालपा खातीर जे FIR रजिस्टर करून म्हणून सांगले, ताणें प्रोबेबली चिंतूंक नासलें की ही इज ओपनिंग अ कॅन ऑफ बॉम्ब्स, ही इज ओपनिंग Pandora's box. ही इज ओपनड इट. ही इज द रिजन. आणि केन्ना विनाशकाली विपरीत बुद्धी प्रोबेबली हॅज कम टू हिम. विनाशकाली फॉर हिम, विपरीत बुद्धी फॉर हिम. पूण जी परिस्थिती गोंयकारांक जाय आशिल्ली, हांव म्हणटा की शंकरान आज तिसरो दोळो उगडला आनी ते तिसरो दोळो उगडून ही जी स्कॅमां सरकाराची भायर येता पळय ती सर्वस्वी म्हाका दिसता देव खंय तरी गोंयकारांक पावला. गोंयांत जॉब स्कॅम जाता हे केन्नाच्यान सगळ्यांक खबर आसा. गोंयांत जॉब विकतात सरकारांतलेच मंत्री, सरकारांतलेच जे घटक आसा ते विकता गोंयांत हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण इतल्या मोठ्या प्रमाणान इतल्या करोडांनी पयशे एक्सचेंज जाताले हें आज आमकां कळूंक लागला. हाजो अर्थ ना जॉब सरकार क्रिएट करपाक शकता प्रायवेट सेक्टरान आनी जे सरकारी जॉब आसा ते मेरिटाचेर दिवपाक शकना. आनी गोंयचो फुडार गोंयच्या युथा कडेन सरकार खंय तरी खेळटा हें आमी सदांच सांगताले. आज ते उघड जाल्लें आसा. वेळ आयिल्लो आसा प्रत्येक गोंयकारान जागो जावपाक. एक मनीस जेन्ना गरजेक पडटा, आज मिडल क्लास मनशाच्या घरा जेन्ना तांदूळ ना, शीत ना, रांदपाक जेवण ना, तेन्ना भुरगे जेन्ना कामाकूय मेळना म्हणून घरा बेकार बसता आनी आवय बापूय तांकां शिकयता की जॉब मेळटलो, बरें शिकतले, फाल्यां आपले जे कश्ट आपूण केला ताचे आपल्याक कितें तरी चीज जातलें म्हणून. पूण तें जेन्ना घडना तेन्ना लोक गरजेक येतात आनी भीक मागून चोरून म्हणून जस्ट फ्रेज दॅट आय एम युजींग, बॅग बरो स्टील कायंड ऑफ थिंग, आपली भांगरां विकून, आपले कितें जागे विकून, सगळे हांगा तेचे मागून घेवन एका आशेन हे पयशे दिता की एक जॉब मेळूं, आपल्या भुरग्याचें फ्युचर जावं म्हणून. तुमी त्या मनशांक ब्लेम करनाका. सर्वस्वी सरकार जबाबदार आसा ह्या स्कॅमाक. आज सरकाराचे पितळ उगडे पडला. आमी डिमांड केल्ल्यो की सरकारान हाजेर कमिशन अपॉयंट करचें. पूण आज BJP ना चीफ मिनिस्टर ना भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट स्वता प्रेसा समोर येना. स्पोक्स पर्सनाक आपले उबे करून सांगता की आमी तें करचें ना म्हणून आमकां पुलिसांचेर विश्वास आसा. ना गोंयकारांक पुलिसांचेर विश्वास. पुलीस तुमचेच आसा. पुलीस तुमच्या पापाचेर पालव घालता. पुलीस तुमच्या पापाचेर पालव घालून तुमकां सालवार करता. म्हणून तुमकां जुडिशियल कमिशन नाका. नाजाल्यार तुमी जी कर्मां केल्या, जी कुकर्मां केल्या, जी जॉबां विकल्या ती उड्यार पडटली. कित्याक गुन्यांवकार म्हणटा तांकां? जो गोंयकार आज पयशे दिवपाक तयार जाला कित्याक? ह्या गोश्टीचो बॅकग्रावंड पळय. जेन्ना फ्रस्ट्रेशन जाता, जेन्ना ताका दिसता की आपलो भुरगो बेकार रावन जगतलो कसो, फ्युचर कसो करतलो, नाइलाज म्हणून तो शेवटी हो पर्याय निवडटा की बाबा खंयच्या तरी एकट्याक करून पयशे दिवया, जावं सरकारी नोकरी मेळची म्हणून. दे आर विक्टिम्स, दे आर नॉट एक्यूज. अँड गव्हर्मेंट शूड ट्रीट देम एज विक्टीम अँड मेक एन अपील टू एवरी विक्टीम ऑफ दीस गव्हर्मेंट की फुडें सर आनी कंप्लेंट. सुसायड जाले आसतले हाज्या पयलीं, कितले लोकांनी जीव दिला आसतलो, कितले लोकांची परिस्थिती बिकट जाली आसतली. आज हे तुमकां कळटा कारण हे स्कॅम भायर सरला म्हणून. पूण हें घडत आसा. फाटलीं 10 वर्सां 12 वर्सां जालीं हें घडत आसा आनी घडत आयिल्लें आसा. हाका सर्वस्वीचो सरकार जो आसा तो खंय तरी 100% जबाबदार आसा. तो सरकारान हाजेर खंयच भायर सरपाक शकना आउट ऑफ दीस स्कॅम. पूण खंय तरी पॉलिटिकल हे दिसता की तो फेक डॉक्युमेंट म्हणले, हे केले. आय थिंक विश्वजीत राणेन सांगला की दॅट FIR शूड बी रजिस्टर्ड. ऑफकोर्स FIR शूड बी रजिस्टर्ड. आनी हे डॉक्युमेंट खंयच्यान क्रिएट जाले हाचेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी हे इन्व्हेस्टिगेशन हे घडटा कारण सरकारी जॉब विकत मेळटात. हे जे फ्रॉड डॉक्युमेंट जाले ताका लागून हे सरकारान कोणी पयशे घेतले आसत ताका सगळ्या सरकारान भितर उडोवपाक जाय आनी सत्याच्या रुटा कडेन वचपाक जाय. यू शूड फायंड द ट्रूथ रायट फ्रॉम द बॉटम, dig the truth right from the bottom, and if you dig it right from the bottom, that half of the ministers will go to jail.